अफगाणी विद्यार्थ्यावेल्या हल्ल्याचो गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी केलो निषेध। 2 दिसां भितर कारवायेची पुलिसांक दिली शिटकावणी। तिगांक धरले, एकल्याक अजूनय सोदतात। खण घोटाळ्यात आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारा सयत हेर 2 सरकारी अधिकाऱ्यांक लोकायुक्तान धरले जबाबदार। भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाला केस घालून चौकशे खातीर सीबीआय कडेन दिवपाचो दिलो आदेश। मायनिंगावेल्या निर्णयाचेर गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका घालूकच ना। क्लाउड आल्वारिसाचो दावो। मायनिंग परत सुरू करपाचेर प्रशासनात कसलीच हालचाल सुरू नाशिल्ल्याचो केलो आरोप। मायनिंग महामंडळ जाल्यार कर भरपाची गरजच पडची ना म्हणटा पत्रकार राजू नायक। हळदी कुकुमाचे परंपरेचेर प्रशांत नायकान केली टिका। येवकार, हांव सुशांत गावस। पळयात खबरो विस्तारान। गोंय विद्यापीठात शिकपी अफगाणी विद्यार्थ्याचेर जाल्ल्या हल्ल्याचेर गोंयच्या विद्यार्थ्यांनी मंगळारा आवाज काडलो। पुलिशेन 2 दिसां भितर कारवाय केली ना जाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी तांणी दिल्या। मजगती पुलिशेन 3 जाणांक अटक केल्या। तशेंच हल्लो जाल्ल्या अफगाणी विद्यार्थ्याची भलायकी सद्याक स्थिर आसा। पुलिशेन मंगळारा आनीक 2 जाणांक अटक केल्या, जाल्यार एकल्याक सोमारा राती कडेन अटक जाली। हल्ल्यात जखमी जाल्लो विद्यार्थी सांगता, 2 मोटरसायकलीवेल्यान आयिल्ल्या 4 जाणांनी आपल्याचेर हल्लो केलो। ताका धरून सुरी हल्लो करच्या पयलीं ह्या चौगांनी खंय सुमार 2 किलोमीटर ताचो पाठलाग केल्लो खंय। प्रशासन कारवाय करतले असो विश्वास विदेशी विद्यार्थीचो मुखेली राहुल त्रिपाठीन उक्तायला। I think that there should be strict action whatever had happened. The 4 guys who were involved in this, they should be caught and they should be punished. Incidents have already happened, so we don't have any option to that. But as in university should give assurance that we will give some safety to the student of Goa University. So university should assure that they will provide security cameras and they will increase the more number of securities to the students. So you're also asking for basically exemplary punishment against these culprits so that people next time are scared of doing such things. Yes. I got a call from some of the foreign students that Matiullah, who is a student of MCOM, has been attacked and he's badly injured. And they had taken him to Manipal Hospital. So we reached there immediately. We always consider Goa and Goa University to be a very safe place. We have acted very promptly. Today we had a meeting with the Superintendent of Police along with foreign students who shared their concerns and explicit directions have been given to both the police jurisdictions under which Goa University comes in. I would like to treat this as a one-off incident because students always have felt safe at Goa University compared to many other places in India. And we would like to continue to have that image. Hi Abdul, sorry that we are meeting in such circumstances. Your friend is in ICU. Now could you give us a little bit of a background on what happened? When he told me that, Abdul, hi, how are you and where are you? This much. And he was in hurry and the phone got switched off. The first call that he called me, he was pretending for them that I am calling for the police to leave him alone. Once they leave him, he wanted to escape, to come to the hostel. In my second call, when I called him, he was on the bike to come to the hostel side. 10 minutes later, I got a call from him again that I got to stop, do come fast. I rushed there and except one old lady was holding him. I called upon a private taxi and he dropped us in Manipal. Then I informed the police. Inform the Rahul Tripathi and inform the foreign students advisor and inform the police. After that, then the police came and we spoke with the police. We want the full attention of them, a strong action of them that they have to come under the justice. The doctor told me that 1 centimeter if the knife was ahead or front, right, his life was gone because the kidney is there. Now who is going to be responsible for that? This is the government of India, the Goa University and everyone is responsible for this to give us a strong action, yes. Against the culprits. Against those people. See, these students now from Afghanistan, these are official exchange students. They come through the government of India, absolutely. right? Yeah. Yes. Yes. They came through the government of India.
The people of Goa have been 1.5 year at least that I haven't. I mean, I'm not in a conclusion to say that all the people are not generally. I know that the people are there, some people are there. Every take a strong action that it shouldn't happen again. पुलीस म्हणटात ते कारवाय करतले खंय, पूण हो गंभीर प्रकार आशिल्ल्याचे ते कशेंच मान्य करिनात. तशेंच सुरक्षा वेवस्था वाडोवपाचोय तांचो विचार ना. ठोस निर्णय घेवच्या पयलीं सगळ्यो बाबी तपासून पळयतले अशें तांणी सांगलें. तशेंच हल्लो करप्या आड खंयची हल्ल्याची कागाळी तांणी नोंदयली ना. पळयात. No, 3 arrests have been made. We are looking for 4th guy. There is nothing so called जो ये कहा जाए कि जी कोई डर या फियर साइकोसिस, ऐसा कुछ नहीं है. He was moving alone at night, dead of the night. Sensitive. Fear No, sensitive क्या चीज़ है? It is a normal crime which can happen to anybody if you are roaming around 10 in the night at a secluded place. It can happen to anybody. What is sensitive about it? He comes out to be international, but he was roaming around like a local. So he was accosted by locals. He was drinking with locals. Then where is the question of international thing? थोडा ह्या इशू रिगार्डींग दीस इशू आमी DIGक मेळ्ळे आनी तेंच्यांनी एक सेक्शन घातला जे तेंच्यांनी 3 जाणांक अरेस्ट केला. तो सेक्शन जावन आहा सेक्शन 326 IPC 326 कॉजिंग ग्रिवियस इंजरी बाय शार्प वेपन. पूण ते स्टुडंटाक 1 किलोमिटर धांवून मारला. धांवून ग्रिवियस इंजरी म्हटल्यार केन्ना जाता जेन्ना म्युच्युअल फायटींग जाता, केन्ना झगडी जाता तेका ग्रिवियस इंजरी म्हणटा. पूण जो मनीस धांवून 1 किलोमिटर धांवून जे ताका मारता तेका अटेम्प्ट टू मर्डर लागता चार्ज. पूण हेंच्यांनी अटेम्प्ट टू मर्डर घालूंक ना. We are here to take a call on कि क्या बनता है और उसी हिसाब से एक्शन लिया जाएगा. We don't go by what the other party wants. गोंय विद्यापीठांतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता आनी व्हिडिओ पत्रकार अमर चावारिया. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, आदलो मायनिंग सचिव पवन कुमार सेन आणि आदलो मायनिंग संचालक प्रसन्न आचार्य हांचे आड भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाला केस घालची आणि चौकशे खातीर CBI कडेन दिवची असो आदेश लोकायुक्तान दिला. तशेंच हे दोनय अधिकारी हाचे फुडें सरकारी नोकरेंत आसपाक जायना अशेंय लोकायुक्तान सांगला. And we made only 3 people parties. That is Mr. Prasanna Acharya, Mr. Pawan Kumar Sens, and Mr. Lakshmikant Parshengar. Why did we make these 3 people parties? Because in the file, in all these 88 files, we found that a computerized copy of a file note had been introduced. And on that computerized copy, it was about 5 or 6 pages, there were only 3 signatures. That is signature of DMG, signature of Pawan Kumar Sens, and signature of Lakshmikant Parshenkar. And this note, file note approving each individual lease was inserted into the file. Means it had no connection with the file which was there earlier. But that stops in something like 2009, 2010. And after that, suddenly, in 2015, these 5 or 6 pages are inserted, computerized, and on them only 3 signatures are there, which is the 3 signatures of these parties. So you deprive the public exchequer of crores of rupees by, that is the act of corruption. That the mining companies and you together got together and manufactured these orders and deprived the state of Goa of crores of rupees by handing over these particular leases in this fashion. He reads, he says, only an ostrich with its head deeply buried in the pristine sand of Arabian Sea can say that the overnight renewals effected at a speed faster than that of the fastest jaguar or cheetah. He has very squarely held that this is criminal corruption. This is criminal corruption. He has held against all the 3 persons. He has issued a direction to the Goa government under section 16 saying that Mr. Pawan Kumar Sens and Mr.
Prasanna Acharya will cease to hold public office from the date of this order. That means they have lost their jobs as of today. He said, Mr. Parshenkar, we cannot do anything because he has already demitted office. But you can just imagine if Mr. Parshenkar had been Chief Minister today and his order had come, he would have had to resign. For a former Chief Minister to be named in an FIR is a very serious business. His political chances are more or less over. And for the other two persons to lose their jobs overnight is also, one is working in a President's Secretariat. We had to locate him. He is working in a President's Secretariat in Delhi. And the other person is, I think, an additional collector in Bargaon. He has directed that each of the three respondents will pay an amount of rupees 10,000 to the Goa Foundation. Once an official body of the Office of Lok Ayukta writes to the Chief Minister, because he is not an ordinary person, he is a former Chief Justice himself. He is a former Chief Justice of Bihar High Court. Now, once they pass a recent order like this, the Chief Minister is bound to obey, the Chief Secretary is bound to obey. Chief Minister is not really concerned in this because the order goes to the Secretary. The report has gone to the Secretary. And that's why the Secretary is made the fourth party. After the Section 12 investigation is over, then he makes the Chief Secretary a party because he has got to implement the orders of the Lok Ayukta. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडले खबरो. गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टात मायनिंगा वयल्या निर्णयाचेर फेरविचार करपा खातीर याचिका घातल्या अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. पूण ही पुरायेन बोगस घोषणा अशें गोवा फाउंडेशन म्हणटा. तांच्या मतान सर्वोच्च न्यायालयात खंयच हो रेकॉर्ड सापडना. गोवा फाउंडेशनाचो संचालक डॉक्टर क्लॉड आल्वारिसाच्या म्हणण्या प्रमाण गोंय सरकारान मायनिंग परत सुरू करपाचेरूय कसलोच निर्णय घेतिल्लो ना. एके वटेन ते म्हणटा मायनिंग महामंडळ करया जाल्यार दुसरे वटेन आदलीच लिजा परत दिवची अशी भुमिका कोर्टा मुखार घेता. प्रत्यक्षात मायनिंग परत सुरू करपाचेर प्रशासनात कसलीच हालचाल सुरू जाल्ली ना. पळयात तो कितें म्हणटा ते. One is this so-called review petition, which is a bogus petition. It has not even been filed. We cannot find it in the registry of the Supreme Court at all. It is just for the media. It is just for the media. They are saying they are filing review petition. The order has come in February 2018. They are filing review petition in 2020, and they think that any court is going to accept a review petition after nearly 2 years. I mean, this is just for fun and this is just for public consumption. What is the second petition which is pending is a petition filed by Vedanta and by Fomento. They went to the Bombay High Court and said that we are entitled to 50 years mining because the law has been amended in 2015 and that allows the lease to have 50 years and therefore you should renew our lease for 50 years. I do not know who is advising these people legally, but they got, the High Court told them, you go home. We are not going to give you such orders. The state government, please note, the state government has stated that we agree with the petitioner, with Vedanta and with Fomento, but our hands are tied because Supreme Court has made it very clear that we cannot renew or extend. We are duty bound to grant only new leases if mining is to start in Goa. Now, has the state government done anything to start the grant of new leases in Goa? Has the state government started anything? You please ask the director of mines. When I went to him more than a month ago, he said not a single step has been taken. Not a single step has been taken for anything for restart of mining in Goa. So one day they will give one press note on corporation. Next day they will say we are getting Central Act changed. Third day they say we are filing review petition. Fourth day they will say that Supreme Court has admitted appeal against High Court order in this Fomento and this thing. And that is being tweeted by the Chief Minister. So because the state government knows that it cannot file a petition on 1987 Act, therefore it has got these two of his old cronies to file the petition. As I said, they filed it here and they were told to go somewhere else, and so now they have gone to Supreme Court. So we will intervene there in the Supreme Court. There is no chance of them getting any order without listening to us. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावारिया. खण आमच्या गावची पूण ट्रक भायले चलयतात. काम दिता म्हणून सांगलेले पूण आयज मेरेन दिले ना अशें म्हणून किटल्या नाकेरीच्या लोकांनी बॉक्साटाची येरादारी करपी भायले ट्रक आडायले.
आमचे प्रश्न सोडयना तो मेरेन ट्रक कशेच सोडचे नात अशें थळाव्या लोकांनी सांगले. कांय म्हयन्या आदी किटला आनी नाकेरीच्या लोकांनी बॉक्सायटाची येरादारी करपी ट्रक आडायिल्ले. त्या वेळार म्हालाची येरादारी करपी कंत्राटदारान तांकां काम दिता म्हणून सांगलेले. देखून थळाव्या लोकांनी आपल्या ट्रकांचे काम करून घेतलेले. पूण उपरांत कंत्राटदारान थळाव्या लोकांची वासपूस लेगीत केली ना. देखून चाळविल्ल्या लोकांनी मंगळारा परतून एक फावट ट्रक आडायले. लास्ट टायम जेन्ना पळय आमी गाडी हाडायल्यो तेन्ना तेणें कितें सांगलें तुमकां आपूण काम दिता आनी गाडी भरना अशें म्हणून. नंतर तेणें आमकां कितें जालें तुमगे रेट काडा वेरना आनी हिंगा आपूण तुमकां रेट दिता म्हणून भरपाक. आनी आमी गाडी ऑलरेडी रेडी बी केल्यो आनी आतां तो ह्यो गाडी भरून व्हरता. हेजो आमकां म्हाका कांय समजना कित्याक ते सायडीन मायनिंगाक गेल्लाय थिंगाय गाडी आमगे परतून धाडटाय. ह्यो गांवच्यो गाडी आहाय त्यो खंय चलपाच्यो ह्यो त्या आमगे गव्हर्मेंटान आनी मायन ओनरान सांगचें पडलें आमकां. बॉक्सायड हिंगसान त्या भायल्या गाडयान व्हरप आनी आमी कोणा तोंड पळोवप. आमगे जमीन ही जमीन नाकेर किटल कोमलतात त्याची सुद्दां तो रेवेन्यू कितें दिना. आतां 2014 ही मायन बंद पडली मायन बंद आसली ती 19 चालू केली. 19 जुनासान आज मेरेन तो माल ओडिता एलपीन आनी देवाक आमकां कांय दिन तो. आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार आमगे गाडयांत तेणी काम दिवपा जाय आसलें आमकां. आमगे गांवां हें बॉक्सायड चलता आसतना आमकां भायर कांय चान्स मेळना. त्या प्रमाण तेणें आमगे गांवां माल व्हरतना आमगे गाडयांक चान्स दिवपा जाय न्हू पयलीं. सगळ्यो वयल्यो गाडी ह्यो गोंयची एक गाडी ना हिंगा. ह्यो सगळ्यो कर्नाटक आंध्राच्यो गाडयो. आमी गांवच्यान तो अशें करून हें करून दवरून भायली ट्रक हाडून तो माल व्हरता आनी आमी कितें करपाचें. आतां आमगे 40 ट्रक आसाय ते 40 ट्रक आतां आमगेले ते काम करपाक तुका 2-2 लाख रुपया जाय. ते पूण ताका सांगलें आमी आमगे 50,000 तूं दी आनी मागीर काम करता तो वजा कर म्हणून. अशें पासून ताणें सांगलें करता म्हणून आनी करता म्हणून सांगून तेणी 8 दिसांनी आतां तो जवळ जवळ दिसा 15-16 ट्रक व्हरता 30 टनाचे भरून आनी आमच्या गांवच्यान कांयच येना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. गोंय सरकारान जर मायनिंग महामंडळ करून मायनिंग सुरू केलें जाल्यार खंयच्याच गोंयकाराक प्रशासन चलोवपा खातीर टॅक्स भरचो पडचो ना. हे मत उक्तायला लोकमत दिसाळ्याचो निवासी संपादक राजू नायकान. दुसरे वटेन उद्देजक आनी समाज वावुरपी प्रशांत नायक म्हणटा हळदी कुकूम हो बायल मनशां मदीं भेदभाव करपी सुवाळो. पळयात ही मतां राजू नायक आनी प्रशांत नायकान उक्तायली 25व्या गोवा युवा महोत्सवात. मडगांव जाल्ली ही मुलाखत चल्ली 1.5 वर. घेतली ऋषिकेश कदम आनी पुरुषोत्तम वेर्लेकारान. गोंयच्या बेकायदेशीर मायनिंगाचो विशय लोकमत दिसाळ्यान लावन धरिल्लो. तेचेर उलयतना राजू नायकान सांगलें मायनिंग वेवस्थीत चलोवपाक जाय जाल्यार सरकारान महामंडळ घडोवचें आनी ते तज्ञांक चलोवपाक दिवचे. मायनिंग वाठारांतल्या खंयच्याच आमदाराक तेचेर घेवचें न्हू. आतां 2च पर्याय उरल्यात. एक तर सरकारान कॉर्पोरेशन करप तेही कॉर्पोरेशन करून आमी पयर बरयलां. मुख्यमंत्री जो मायनिंग इंडस्ट्रीन सामील आसा ताका ताजेर येवपाक मेळपाना. निलेश काबरा सारको मनीस तो मायनिंगान सामील आसा ताका कॉर्पोरेशन येवपाक मेळपाना. ताजेर एक्सपर्ट्स येवचे पडटले. हे मायनिंग कॉर्पोरेशन जो 25,000 कोटी रुपया जोडटले वर्साक तोय बी तुमकां खर्च करपाक मेळपाना डे टू डे. तो पयसो फॉर फ्युचर जनरेशन्स आमचे पळय जे फुडलें जनरेशन पळय जे गोंयांत येवपाचें आहा तांचे खातीर एक फिक्स डिपॉझिटान घालचें पडटलें आनी त्या पयशाचो फकत जे पळय कळंतर तेजें व्याज मेळटा तें तुमी व्याज वापरपाक शकतले. अशे तरेन जर मायनिंग इंडस्ट्री जर उबी जाली जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकारांक खंयच्याच पद्दतीचो टॅक्स दिवचो पडचो ना. आमी विदावट टॅक्स गोंयांत जगपाक शकतले. हाजे खातीर तरुणांनी एक स्टँड घेवपाक जाय. हाजे खातीर गोंयकारांनी उबे रावन सांगपाक जाय आमकां अशे तरेचे सस्टेनेबल मायनिंग जाय. मुलाखत चलतना मदेंच विशय आयलो आनी प्रशांत नायक हळदी कुकुमाचे परंपरेचेर तुटून पडलो. लग्न जाल्ल्या पूण घोव जितो आशिल्ल्या आनी नाशिल्ल्या बायलां मदीं भेदभाव करपी हो सुवाळो. प्रागतिकते कडेन वचपी समाजाक फाटी दवरपी हो सुवाळो अशें बेधडक मत तेणें मांडलें. पळयात तो अशें कित्याक म्हणटा तो. मुख्य म्हणल्यार हळदी कुकूम म्हणटा सारको असो एक वायट प्रथा म्हाका दिसता. तुमी एखाद्या विधवेक विधवा आसा म्हण जाणीव करून दिवपाचो हो हळदी कुकूम हो प्रकार आनी असल्या प्रकार कोणेच आपणावपा न्हू म्हाज्या दृश्टीन. ना जाल्यार विधवा हाडात आनी तांकां कुकूम लावन दाखया पळोवया. जे कोण प्रागतीक म्हणटात आनी जेंकां हळदी कुकूम करपा जाय तुमी एखाद्या विधवे हाडून कुकूम लावन दाखया मरे. म्हळ्यार तुमी डिस्क्रिमिनेशन करतात. हळदी कुकूम जी करतात ती डिस्क्रिमिनेटरी म्हाज्या दृश्टीन आनी ती एक दृश्टीन हांच्या विधवांच्या विरोधी. मागीर राजाराम मोहन राय कित्याक उलयता तुमी राजाराम मोहन राय.
स्त्री मुक्तीची चळवळ तुमकां हाजे कडेन देणेघेणी कितें आसा? ज्योतिबा फुले कडेन देणेघेणी कितें आहा? स्त्री शिक्षणाची चळवळ केली म्हण व्हडलो फोटो घालतले फेसबुकाचेर आनी हळदी कुकूम करतली. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. विल्सन गुदिनोन सत्र न्यायालयात दाखल केल्ल्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचो निवाडो न्यायालयान बिरेस्तार मेरेन राखून दवरलो. जामीन अर्जाचेर मंगळारा युक्तिवाद पुराय जालो. व्हॉट्सॲपाचेर पोस्ट केल्ल्या एका मेसेजात प्रकाशान विल्सनाच्या नावाचो उल्लेख केल्लो. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. मडगांव पालिका मंडळ निमणे मंगळारा माउंट आबू वचपा खातीर भायर सरले. मडगांव शॅडो कावन्सिल आनी हेर एनजीओंचो विरोध आसूनय तांणी राजस्थान दौऱ्या खातीर उड्डाण केलें. राजस्थानाच्या अभ्यास दौऱ्यार वचपाच्या निर्णया खातीर मडगांवची पालिका मंडळ फाटल्या कांय दिसांच्यान बातम्यांचो विशय जावन रावलेलो. पालिका मंडळाच्या ह्या दौऱ्याचेर लोकांनी आवाज केल्या उपरांत नगराध्यक्ष पुजा नायकान हो दौरो रद्द केल्लो. पूण मंगळारा मडगांव पालिका मंडळाचे नगरसेवक राजस्थान वचपा खातीर भायर सरले तेन्ना मडगांवकारांनी अजाप उक्तायले. ट्रेनिंग कसली ती कितें खबर आहा तुमकां? ट्रेनिंग कसली ती कितें ते खंय वयता तुमी? ते मातशें सांगल्यार ना पण खंय वयता तुमी? ट्रेनिंग प्रोग्राम कसलो प्रोग्राम तो? ट्रेनिंग प्रोग्राम न्ही, ट्रेनिंग वेळ कशी आसता न्ही. कसली ट्रेनिंग अशी कितें आमचो लिडर ते फाटल्या कडेन येता. रोखडोच आतां टर्म सोंपता, कावन्सिलाचो टर्म सोंपता आनी इलेक्शन लागीं पावल्या. सो हो स्टडी टूर म्हणपाक प्रश्नच येना. हो एक प्लेजर जंकेट म्हळ्यार जाता. कित्याक हो म्युनिसिपल टॅक्स पेयराचेर खुशार ते वयतात सांगपा म्हळ्यार. इवन हेज्या पयलीं ते अजमेर म्हण गेल्ले आनी थंयसून रिपोर्ट हाड म्हण सांगल्यार कांय एक रिपोर्ट दिवना ते. जे भाशेन ते पयर मिटिंगे झगडल्या टूर जाय म्हण ते भाशेन ते केन्नाच झगडूंक ना. मडगांव इतली प्रॉब्लेम आसा, सोंसड्याचो प्रॉब्लेम आसा, गार्बेज मॅनेजमेंटा प्रॉब्लेम आसा, तुगेले स्ट्रे डॉग्सा प्रॉब्लेम आसा. एक सादो तेमचो गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटीचो एक प्लेस आसा हें बांदपाक मल्टी लेवल पार्किंग, तो देखून आज पासून ते बांदूंक शकले ना आनी ओपन स्पेस डेव्हलप करपाक ते वयता म्हण सांगताले. आनी हो प्रोटेस्ट म्हणल्यार तेमकां आमी बरें ट्रिटमेंट दिवचें म्हण मागतात स्पायस जेटाचे फ्लायट क्रुआ कडेन आनीक पॅसेंजरां कडेन की तांकां बरो ट्रिटमेंट दिवचो. आमची टॅक्सा पयशे आनी जेन्ना आमचो तुमचो पचवडकार बी आसता CEO त्याने बी केल्लें आनी पुजा नायकान बी केल्लें. आतां तुमी ते सोड झगडले कित्याक तुमी झगडले? झगडून तुमी वचपाचें आनी तुमी निवडून काडपाचें. दाबोळी विमानतळा वयल्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. धोकोदायक स्थितीत असलेल्या सुमार 32 बिल्डिंगांक मुरगांव पालिकेन नोटीसी धाडल्यो. कांय बिल्डिंगांनी लोक रावतात जाल्यार कांय रित्यो आसात. बिल्डिंगांच्या धन्यांनी बिल्डिंग्यो मोडून उडयल्यो ना जाल्यार त्यो सील करपाचो निर्णय पालिकेन घेतला. सामकीच अवतिकाय जाल्ले वास्को बाजारांतले श्रीधर बिल्डिंगेक पालिकेन नोटीस धाडल्या. बिल्डिंगेच्या ग्राउंड फ्लोराचेर तशेंच पयल्या माळ्याचेर कांय दुकानां आसात. बिल्डिंगेच्या कॉलमांक वेर पडल्यात आनी प्लास्टराचे सिमेंट कोसळपाक लागला. ही बिल्डिंग केन्नाय कोसळपाक शकता, देखून लोकांनी ती जाता तितल्या बेगीन खाली करची अशें पालिकेचें म्हणणें. आज आमकां एक इन्फॉर्मेशन आयला की हांगासर एक ती आमची बिल्डिंग आसा जी ऑलरेडी हेज बीन डिक्लेअर्ड एज अनसेफ, तेजी एक वॉल पडल्या म्हणून. आमी हांगासर ऑलरेडी 32 बिल्डिंगो आसा त्यो अनसेफ म्हणून डिक्लेअर केल्या आनी आमी नोटीस इश्यू करून तातूंत प्रोसिडींग सुद्दां करून आमी ओनर आसा तांकां डायरेक्शन्स दिल्या की ती बिल्डिंग आसा ती तेंच्यांनी कोण रावता तांकां थंयच्यान वेकेट करून ती बिल्डिंग रिपेर करपाक किंवा डिमॉलिश करपाक तेंच्यांनी एक्शन घेवपाचें म्हणून. ह्याय बिल्डिंगेचें सेम आसा श्रीधर बिल्डिंग म्हणून आसा ती, जाल्यार इन्स्पेक्शन करून वी वील टेक एक्शन बाय टुडे इटसेल्फ. एक्चुली श्रीधर बिल्डिंग ही सारकी सिटीन आहा, सेंटर ऑफ सिटी म्हटल्यार जाता ती बिल्डिंग. म्हाका दिसता आमी ताका अनसेफ म्हणून म्युनिसिपालिटीन ऑलरेडी लेटर धाडलेलें आसा आनी हांवें आतां एमीक इन्स्ट्रक्शन दिलां, एमीक जेईक ते इन्स्पेक्ट कर. सपोज तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवनूय ते आयकना पळय, एक तर सेफ्टी जाय लोकां खातीर. वायट बरें जालें जाल्यार तेज्या पेक्षा आमी ती ना जाल्यार समज ते खाली करिना आमी सील मारपाक चीफ ऑफिसरा कडेन उलयला, नाजाल्यार ते आमी बिल्डिंग बेगीनच्या बेगीन सील मारून घेतले. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. आनी ह्या खबरापत्रा उपरांत पळयात गोंयचो मिमिक्री स्टार साई दत्ताचो फोडणी फाव. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.
हे पळयात हळडी कुकूम सुरू आसा म्हणून एक अत्यंत महत्वाची गजाल म्हज्या मडगांवकाराक तशेंच सगळ्या संपूर्ण गोंयकाराक सांगपाक सोदता. हे तिळगूळ घ्या गोड गोड बोला म्हणटात पूण ह्या सरकारांक भितर गोड उलोवपा सारखे कसलीच गजाल अजिबात घडिल्ले कडेन ना. पयर म्हजे मानाक मडगांवचो एकटो आमगेलो सिटीजन आयलो आनी म्हाका सांगपाक लागलो सर सर म्हणपाक लागलो आपल्याल्या बायलेन आपल्याक म्हणपाक तिळाचो लाडू दिलो आनी आपणाक म्हणपाक लागलो दांत आपल्याला पडलो म्हणपाक लागलो. हांवें ताका सांगलें जर तर दांत पडपा सारको आशिल्लो लाडू जाल्यार तो लाडू खावपाचो न्ही म्हणून म्हाका हो सांगता की जर तर आपणे खंय तिळाचो लाडू खालो नाशिल्लो जाल्यार बायल खंय 32 दांत उडयलेली आशिल्ली. ही घाण करून उडया सगळी. जेन्ना हांवें सांगपाक सोदता ह्या सरकारांक भितर ह्या बायलाले घोव सुद्दां सुखी नात. ह्या सरकारांक भितर जर कोणी जर सुखी आसा जाल्यार ती फक्त सुखी बेळ. आनीक एक दुसरी अत्यंत महत्वाची गजाल हांव म्हज्या मडगांवकारा खातीर स्पेशली सांगता. पयलीं जेन्ना लोक पाप करताले तेन्ना तांगेले दुश्मन तांकां श्राप दिताले तूं बरो न्ही हें तें करून सगळें सांगताले. पूण आज कितें काय म्हणल्यार उठतात पटापट करून सोशल मिडियाचेर ब्लॉक करून उडयताले. हांगा हो मोदी कितें काय म्हणल्यार मित्रो ही डिजिटल इंडिया म्हणून सांगता कर्माची डिजिटल इंडिया ही घाण करून उडयल्या सगळी.